मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान गोंय, प्रसाद नेत्रालय आय हॉस्पिटल उडपी, नेत्र ज्योती चॅरिटेबल ट्रस्ट उडपी आनी SL विजन फाउंडेशन बेंगळूर हांणी घडोवन हाडिल्ल्या फुकट चश्मा वांटपाचो कार्यक्रम मंगळारा आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाच्या घरा कडेन सापेद्र हांगा जालो. ह्या कार्यक्रमाक आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, सांतांद्रे मतदारसंघाचो आमदार तशेंच उत्तर गोंय पिडीएचो अध्यक्ष फ्रांसीस सिल्वेरा, रामराव वाघ आनी हेर मानेस्त माचेर आसले. माचेर हजर आशिल्ल्या मानेस्तांच्या हस्तुकी लोकांक चश्मा दिले. जवळजवळ 12+4 16 आम्ही कॅम्प केले आणि ताजो म्हाका दिसता आंकडो सांगलो. आम्ही जवळजवळ 600च्या आसपास 574 आतापर्यंत आमच्याकडे नंबर झाला आणि थोड्या उरल्यात. जवळजवळ 600च्या आसपास आम्ही कॅटरेटाचे ऑपरेशनां डॉक्टर कृष्णप्रसादाच्या हॉस्पिटलान करून सगळ्या गोंयकारांक परत आम्ही व्यवस्थितपणे सुखरूप गोंयांत पावयले. दुसरी जे आसा की जवळजवळ 9,782 हे पेशंट आपल्या दोळे तपासून त्यांनी तपासणी करून घेतली. तातूंतल्यान जवळजवळ 6,513 पेशंटांक जे वखलांचे फ्री वखलां आमी सगळ्यांनी दिली. हे खूप मोठे काम आसा, ते शक्य जालें डॉक्टर कृष्णप्रसाद, मागीर आमचे आतां जे तुमकां सांगिल्लें की SLR फाउंडेशनाचे श्री धर्मप्रसाद हांचे सगळ्यांच्या आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे एक समाजाचे बरें काम हे जावंक शकलें. आमकां खूप आनंद आहा तातूंत की आमी कितें तरी समाजा खातीर गरिबां खातीर कितें तरी करूं शकले म्हणून. आणि प्रत्येक प्रोग्रामाक तुम्ही सगळे मोठ्या तुमचे मागीर तो दोळ्यांचो कॅम्प आसुनी, वाडदिवसाचे सगळे तरेचे कॅम्प आमी दवरतात. ॲलोपॅथी दवरतात, आयुर्वेदाक दवरतात, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्धा, योगा हे सगळे तरेची फॅसिलिटी आमी दवरतात. आणि स्पेशल करून तो आयुर्वेदा न्युरोपॅथीचो जो कॅम्प आसा तो तर उत्कृष्ट आसा. ताजे रिजल्ट आमकां सगळ्यांक मेळिल्ले आसात. हाजेर जवळजवळ आमी 8 कॅम्प आमी गोंयांत घेतले संपूर्ण उत्तर गोंयांत. आणि सगळ्यात मोठो जो कॅम्प जालो तो पेड्यांतलो जालो म्हापशेचो. ताका जवळजवळ 15,500 लोक उपस्थित आशिल्ले. आमी जर आंकडो काडलो जाल्यार 50,000च्या आसपास तांकां पेशंटांक फायदो मेळ्ळो. आणि उत्कृश्ट म्हणजे ताबडतोब फायदो. म्हणजे आमी म्हणटा आयुर्वेदा म्हणटा खंय तरी स्लो अशें लोकांचो समज आसा. पण कित्येक वर्सां 4-4 वर्सां 5-5 वर्सां खंय तरी फ्रोजन शोल्डर हात वयर सरनाशिल्लो, चलपाक जायनाशिल्लें, फाटीचो कण्याचो त्रास आशिल्लो, खंय तरी मानेचो त्रास आशिल्लो, अशें लगेच एक 2-3 सिटिंगांनी हो पेशंट बरो जाता हे तातूंतल्यान निश्चितपणे सिद्ध जालें. आणि हजारो लोकांक ताचो फायदो मेळ्ळो. आणि खरोखर हेंच तर आमी जे कितें आहा खंय तरी आमकां समाधान हेंच दिसता की कितें तरी समाजा खातीर, लोकां खातीर, गरिबां खातीर जेंकां हे उपचार खंय तरी मेळनाशिल्ले ते आमी दिवंक शकले. आणि तुम्ही सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन त्याचा लाभ घेतलो हाचे सारको आनी उमेदीचो आनी आनंदाचें हें ना. गोंय आनी केंद्रांत भाजपाचेंच सरकार आसा. सरकारान लोकांक जाय तीच उदरगत करपाक जाय. लोकांक नाका आशिल्ल्या प्रकल्पांक आमी परवाने दिवपाक जायना म्हूण श्रीपाद नायकान सरकाराक कळोवचें की सांतांद्रेंतल्या लोकांक मरिना प्रकल्प नाका, देखून मरिना प्रकल्पाक परवानो दिवचो न्ही अशें आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा चश्मा दिवपाच्या कार्यक्रमाक उलयलो. आमी जेन्ना काँग्रेसीन आहले हांव ताजो एक बरो इश्ट म्हण तो म्हाका सदांच बरे तरेन लेखतालो. आनी आमी आतां सदांच म्हणटालो भाऊ आमकांय तुज्या संगाताक व्हर. आनी आमी आयज BJP सरकारान आसात. आनी जो सरकार BJP आसात, भाऊ आसा, खरेंच सरकार गरिबांचो. आयज ही वखलां फ्री दितात. भाऊ कडेन मागता तुवें ही आख्ख्या गोंयांत ही फ्री वखलां हो सबसिडायज रेट हो करून गोंयच्या लोकांक जे आमचे गरीब लोक आसात घडना जावं घडटा कोणा कडेन, पूण तुवें सगळ्यांक आमकां गोंयकारांक तुजी मदत मेळची. आनी आमी जाणात गोंयकारां खातीर जायतें करीत आयलेलें आसा. आनी मागता हांवूय आमच्या मतदारसंघांत हें व्हडलें संकश्ट जावं मारिना प्रोजेक्ट येवपाचो आसा. तुजो सहकार, तुजो आदार जे सेंट्रल लिडर्सांक तें सांगचें पडटलें. आमच्या BJP सरकाराक सांगचें पडटलें हें आमकां मारिना प्रोजेक्ट हे गांवांत नाका म्हूण. हांव सगळ्या मतदारसंघांतले सगळे एकठांय जाल्ले आसात. तुजो तेंको आमकां जाय.